प्रितीच्या भाव भयणानो हो प्राचीत काल देव आमकां सगल्यांक एक निमंत्रण दिता. म्हजेशी पोत्तून येयात. एक तरणाटो आसलो. तो बोनकोणींत आपल्या चुकीक लागून ताका बोन केल्लो आनी पानिशमेंट काबार जावच्या पयलीं तो आपल्या बापायक एक चीट बरयता आनी तो म्हणटा, मोगाल पाय, हांवें जाणा तुमकां जायते दूख आनी कोश्ट हांवें केला कित्याक हांव बोनकोणींत आसा म्हूण. जायत्या लोकांची उतरां तुमकां आयकुची पडलीं. जायत्यांनी आमच्या घोराब्याचो सोनबोन तोडलो. हांवें तुमकां जायते दूख दिलां. आतां म्हाका सुटका मेवतली आनी हांव नोको खूंय वेचोतो. तूं म्हाका पोत्तून घेवंक राजी आसा जाल्यार हांव नोको. हांव ट्रेनीन आमच्या घरा फाटल्यान प्रवास करतलो. आमच्या शेतांत आसलोल्या झाडाक एक येल्लो कलराचो बावटो तूं उबार. तो बावटो आसल्यार हांव स्टेशनाचेर देंवतलो, नाजाल्यार ट्रेन वेता त्या जाग्यार हांव वेतलो. प्रितीच्या इश्टानो, ताचो बापूय ताका घरान परत घेतलो काय? आनी कांय दिसांनी ताका सुटका मेळटा. त्या तरणाटाक सुटका मेळटा आनी तो ट्रेनींत बसलो. तो तरणाटो खूब भियेलोलो आसलो आनी कुशीक कोण बसलोलो त्या मनशाक तो सांगता, तुका त्या झाडाचेर बावटो दिश्टी पडटा काय? तुका त्या झाडाचेर बावटो दिश्टी पडटा काय? आनी तो मनीस अजाप जावन म्हणटा, नॉट वन फ्लॅग, नॉट वन फ्लॅग, but hundreds of yellow flags are hoisted on the tree. तो स्टेशनाचेर देंवता आनी तो आपल्या घरा वेता. आनी बापूय ताका म्हणटा, सन, वेलकम बॅक होम. प्रितीच्या इश्टानो, आयज देव आमकां होच आमंत्रण दिता. म्हजेशी पोत्तून येयात. पातकी जिवीत सोडून दियात आनी नवें जिवीत जिवंक म्हजेशी पोत्तून येयात. आयज पयलें वाचप प्रवादी जोएल आमकां हेंच करूंक आपयता. उपास करात, रुदन करात आनी देवा सोशी पोत्तून येयात. आनी आमी उपास कित्याक कोत्ताव काय? जस्ट सिंपली न्हय. जेन्ना आमी उपास कोत्ताव तेन्ना आमच्या पोटाची भूक आमकां उगडास कोत्ता. आमकां उगडास कोत्ता मागणें खोलायेन करूंक, आमचे पातक वळखून घेवंक आनी देवा सोशी पोत्तून येवंक. आनी आयचे शिव वर्तमान जेजू आमकां सांगता कशे भाशेन आमी उपास, दान आनी मागणें करूंक जाय. जेजू म्हणटा, जेन्ना तूं उपास करता तेन्ना खंतीचें रूप घेनाका. तोंडार कालोक घालून भोंवनाका. पूण जेन्ना तूं उपास करताय तेन्ना माथ्याक तेल लाय. तोंड तुजें धू आनी लोकांक दाखोवंक उपास करनाका. तर ह्या प्राचीत कालांत आमी मागणें सांगाता उपास करुया आनी लोकांक दान दिवया. मागणें करून आमी जेजूशी पोत्तून येवंक आमी पावतलीं. With prayer, we'll be able to go back to Jesus, return back to Jesus. उपास करून आमी आमचें पातकी जिवीत वळखूंक पावतलीं. With fasting, we will realize our own sinful self. आनी दान दिवन आमी सेवेची मनशां जावंक पावतलीं. तर कांयच वेळार
प्राचीत कालांत आमी प्रवास करतले आमच्या कॉपलाचेर गोबरान खुसाची कुरू आमी काडटले तर आयज ह्या प्राचीत कालांत देव आमकां आमंत्रण दिता म्हजेशी परतून येयात कम बॅक टू मी तुजो जबाब देवाक तूं कितें दिता काय वॉट इज युअर रिस्पॉन्स आमेन